तुमकां सगळ्यांक पोंदुलीक येवकार. आतां क्रिसमसाचो टायम आयलो आनी ह्या क्रिसमसाच्या टायमार चडशे लोकांचें ट्रॅवलिंग जाता आनी तें ट्रॅवलिंग जें जातलें तें ट्रॅवलिंग म्हाका दिसता सगळे कडेन वता तें जें रोड्साचें कंडिशन आसा तें पळयत जाल्यार तें ट्रॅवलिंग बरें जावचें ना. एखादो सामान्य मनीस जेन्ना गाडी घेता खूब कबाड कश्ट करून आपले सेविंग्स सांबाळून सगळें करून तो गाडी घेता. गाडी घेता आसतना लायफ टायम सरकाराक टॅक्स दिता. टॅक्स कित्या खातीर? खंय तरी ताका रस्ते जे आसा ते बरे मेळपाक जाय म्हणून तो दिता. पण आयज गोंयांत खंयच्याय वाठारांत वचात, गोंय पेडणे सावन काणकोण म्हळ्यार तुमी खंयी गेले जाल्यार रस्त्यांची जी परिस्थिती आसा ती सामान्य मनशाक सामकी डेंजरस आसा. ताजे गाडयेचे हाल जाता ते जाताच, पण हेल्थ आसा ताजे जी शरीर आसा ताजे सामान्य मनशाचे जे आंग आसा ताकाय खुबशे त्रास जातात. दुयेंत लोक असतात, बाकीचे सगळे लोक असतात तांकांय भरपूर त्रास जाता. अशा वेळार सामान्य मनशा कडेन पर्याय कितें उरता? कांयच ना. ताणें सोंसपा पडटा. आनी सोंसपाक कोणा खातीर? तर जें सरकार आसा तें आपलें कर्तव्य खंय तरी बरेपणान ताजें कर्तव्य निभोवपाक शकना म्हणून खंय तरी हें लोकांक सोंसपा पडटा. सिंपल गजाल आसा. खुबशे मॉडल आसात PWDचे. त्या PWDच्या मॉडेलांनी खंय तरी हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो रिस्पॉन्सिबल आसता. रस्तो केलो की फुडली 5 वर्सां तरी ताजे कडेन मेंटेनन्स जें आसा तें आसता. पण हांव तुमकां मुद्दामून सांगपा पळयता, हांव काणकोणच्यान आयलां. काणकोणच्यान जो सी लिंक रोड आमचे आदले जे मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी ह्या देशाचे जे डिफेन्स मिनिस्टर जावन गेला तांच्या नांवा फाटल्यान जो रस्तो दवरला, सी लिंक रोड जो आसा 7.5 किलोमिटराचो, ते रस्त्याची जर तुमी आज परिस्थिती पळयली जाल्यार सामकी डेंजरस आसा. एखादो मनीस तो रस्तो 4 लेन रोड आनी थंय 80 किलोमीटर स्पीडीन वचपा खातीर अनुमती आसा, परमिशन्स आसा. तर त्या रस्त्यान आज जर 80 किलोमीटर स्पीडीन जर एखादो सामान्य मनीस गेलो जाल्यार ताका लक्षात येता की एवरी स्ट्रेचाचेर थोड्या स्ट्रेचाचेर ताची गाडी सडनली जम्प जाता आनी ती इतली जम्प जाता की ताच्या हातीक जो स्टेरिंगा वेलो कंट्रोल आसा तो कंट्रोल वचपाक शकता. म्हाका दिसता हार्डली 1 वर्स जाला तो रस्तो करून. 300 कोटी मोडला त्या रस्त्याचेर. 7.5 किलोमिटराचो जो स्ट्रेच आसा ताचे 300 कोटी मोडला. तो मोडला तुमी बरें आसा, पण त्या रस्त्याची क्वॉलिटी खंय तरी सांबाळपाक जाय आशिल्ली. ती क्वॉलिटी आज ना. प्रत्येक येणारो जाणारो जो रस्तो तो वापरता ताका त्या रस्त्याचो भरपूर त्रास जावपाक लागला. ताज्या शरिराक जाता तो जाताच, प्लस ताजे जे कश्टान घेतिल्ली गाडी आसा ताकाय जावपाक लागला. सो खंय तरी हे सरकार जे आज 100 कोटी म्हणून आमच्या गोंयच्या लिबरेशनाचे 60वें वर्सभर मनोवपाक पळयता. अवश्य मनोवचें, पण ताच्या पयलीं सामान्य मनशाक ज्यो बेजीक एम्युनिटीज आसात त्यो बेजीक एम्युनिटीज दियात. रस्ते खूब वायट परिस्थितीन आसा. ह्या रस्त्यार ट्रॅव्हल करतना प्रत्येकाक त्रास जाता. बाकीच्यो सगळ्यो गोश्ट्यो ज्यो तुमी बेजिकली दिवपाक जाय ते तुमी आज दिवपाक फेल जाल्ले आसा. हे सरकार खंय तरी टोटली म्हणजे आपल्या कर्तव्य जे निभोवपा खातीर जे प्रयत्न करपाक जाय ते प्रयत्न करनासतना खंय तरी अरेरावीची भाशा आज उलयता. ते गर्वान इतले भरिल्ले आसा की सामान्य मनशाचे तांकां आज पळून गेल्ले ना. अजिबात तांचे एडमिनिस्ट्रेशनाचे लक्ष ना. एडमिनिस्ट्रेशन टोटली कॉलॅप्स जाल्लें आसा आनी ते कॉलॅप्स जाला म्हणूनच जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांचे फावता. ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक जाता ही मेंटेनन्साची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसपाक जाय आशिल्ली. तो आज कित्याक बिंदास्त आसा? कारण 2-3 गोश्टी आसात तातूंत जे टेंडर जेन्ना ताका मेळ्ळें आसतलें जावं ताचें पेमेंट जेन्ना रिलीज जालें आसतलें तेन्ना कितें सेटींग जालां हें प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा. सो ह्या सेटिंगांतल्यान शेवटाक कोण सफर जाता
तो गोंयकार सफर जाता आनी ह्या गोंयकाराचे सफरींग जे आसा ते ह्या बीजेपी गव्हर्मेंटाक खंय तरी म्हारग पडटले. तुमकां दिसता की जेन्ना तुमी म्हणटात रोड्साचे कंडिशन बॅड आसा 100 crore जे येयल्या तितूंतल्यान तुमी डिमांड करता की तेच पयशे काडून मोडून रस्ते सारके करा म्हणून? रोड्स आसात, बाकीच्यो बेजीक एम्युनिटीज आसात, हाजेर सामक्यो गरजेच्यो ज्या ज्या जाग्यार गरजेचे आसा त्या त्या जाग्यार सरकारान म्हाका दिसता ह्युमॅनिटेरियन मनीसपणाच्या नात्यान चिंतून त्या त्या जाग्यार ते गोश्टी इन्वेस्ट करपाक जाय. कित्याक लिबरेशन सेलिब्रेशन जेन्ना ह्यो बेजीक मनशाक एम्युनिटीज ना आनी तूं लिबरेशन सेलिब्रेट करता, इट डजंट गो वेल. Finished? Yeah. No, by this, what message are you trying to give to the government? मेसेज सिंपल आसा, तुम्ही लिबरेशन सेलिब्रेट करपाकच जाय. आमी प्रत्येकान आमकां लिबरेशनाचो आनंद आसा, आमकां लिबरेशनाचे गर्व आसा, जे आमकां लिबरेशन इतलें झगडून मेळ्ळें आमच्या जाणट्यांनी ज्या ज्या खातीर बलिदान दिलें तें सेलिब्रेट जावपाकच जाय. पूण तें सेलिब्रेट कशे भशेन सेलिब्रेट करता आसतना तुजी जनता गोंयकार जे आसा ते सुखान आसा काय कितें, तांकां सगळे तरेच्यो सुविधा बरे प्रमाणात मेळटा काय कितें हें पळोवपाचें कर्तव्य जे आसा ते सरकाराचें आसा. आनी म्हाका दिसता खंय तरी तें सरकार तातूंत फेल जाल्लें आसा. आनी रस्त्याचे हितून तुमकां स्कॅम इन्वॉल्व असो कितें दिसता? 100% ह्या रस्त्यांनी जर स्कॅम ना जाल्यार त्या क्वॉलिटीचेर केन्नाच कॉम्प्रोमायज जावचें ना. हे सरकार हा टोटल सेटिंगाचें सरकार आसा म्हणून ह्या रस्त्याची ही परिस्थिती आसा. म्हणजे तुमचे प्रमाणे रस्ते कशे कशे जावंक दिता? आमी दिल्ली मॉडेल आमी परत परत सांगता, आतां तुमी विचारला म्हणून परत मेन्शन करता. आमचे जे कामां आसात आयज म्हणल्यार भारताच्या हिस्ट्रीन खंयच एस्टिमेटेड कॉस्टा सकयल कामां जावना आशिल्लीं. दिल्ली एस्टिमेटेड कॉस्टा सकयल कामां जातात कित्याक कट ऑफ वचना. आमचे मिनिस्टर आसा हॉनेस्टली ते करून घेतात, तांचे कडेन पेमेंट्स मागनात म्हणून खंय तरी ते सिन्सियरली जाता, क्वॉलिटीचेर कॉम्प्रोमायज जायना. सेकंड थिंग, देर इज अ व्हेरी सिंपल मॉडेल वीच दे हॅव इंट्रोड्यूस्ड. नॉर्मली हो मॉडेल खंय तरी नितीन गडकरीन एका रस्त्या खातीर खंय तरी इम्प्लिमेंट केल्लो, पूण तो बाकी कडेन करपाक शकना कित्याक तो जर मॉडेल इम्प्लिमेंट केलो जाल्यार कट मेळचो ना. पूण आतां दिल्लीन जितले रोड जावपाक लागले, सपोजींग अ रोड इज गोइंग टू कॉस्ट यू 100 crores, तो 100 crores पयली सरकार ताका रिलीज करना. वॉट दे आर डुईंग इज दे आर डुईंग इट इन 10 डिफरंट पार्ट्स. हय, सो 10 डिफरंट पार्ट्सान करता आसतना कॉन्ट्रॅक्टराचो इंट्रस्ट सांबाळटा. दे आर गिविंग हिम, दे स्टे श्युअरिटी फॉर हिम, दे स्टे गव्हर्मेंट श्युअरिटी रावन ताका लोन अवेलेबल करून दिवपाकय हेल्प करता. ताचे मेंटेनन्स कॉस्ट जावं जावं सगळो आसा तो तातूंत इन्क्लूड आसता. हें करता आसतना ताजो इंट्रस्टाचोय कॉस्ट इन्क्लूड आसता आनी ताका एवरी इयर 10% पेमेंट रिलीज जाता. वॉट हॅपन्स हातूंत कितें जाता, त्या कॉन्ट्रॅक्टराची खंय तरी जबाबदारी जाता की त्या रस्त्याचे मेंटेनन्स आनी क्वॉलिटी बरी आसपाक जाय. म्हणून आज जर आमी दिल्ली गेले जाल्यार जे रस्ते आज जावपाक लागला ताची क्वॉलिटी जर पळयली जाल्यार खरीच ताची तोखणाय जावपाक जाय. फुडें तुमचें कितें सजेशन कितें तुमचें गव्हर्मेंटाक? गव्हर्मेंटाक इतलेंच सजेशन की बारीक मनीस, सामान्य मनीस जो कबाड कश्ट करून ह्यो सगळ्यो एम्युनिटीज घेतात गाडये सारक्यो, तांचे हेल्थाचे, तांच्या फिनान्शियल हेल्थाचे, हे सगळ्याचे केअर घेवपा खातीर जो तुमी खर्च करतात तो तांच्या भलायके खातीर करा. तुमी सांगितलें गव्हर्मेंट रस्ते हितून फेलियर म्हणून 100%. Thank you. म्हाका एक विचार